येता ते वेंचणुकेत आमकां बूथ जिखप महत्वाचें आसा। दरेका कार्यकर्त्यान आपलो भाग आनी बूथ जिखचो, तेन्नाच आमी सांखळे मतदारसंघा सयत गोंय जिखतले। दरेका कार्यकर्त्यान आपल्या बुथाचेर भाजपाक 75% मतां मेळोवपाचो यत्न करचो अशें मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान सांगलें। आयतारा सांखळे मतदारसंघातल्यो भाजप महिला मोर्चा आनी युवा मोर्चा समिती जाहीर केल्यो। हे कार्यावळीर मुख्यमंत्री उलयतालो। आयतारा मोर्शी पंचायतीची ग्रामसभा सरपंच विलास मोर्चे यांच्या अध्यक्षतेखाला जाली। हे बसकेत रस्त्यांचेर अतिक्रमण, पार्किंगाची व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्मार्ट मीटर, बांदकामांनी जावपी वाड आनी गटर व्यवस्था अशा वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या विशयांचेर सविस्तर चर्चा जाली। गांवांतल्या लोकांच्या प्रश्नांचेर आनी गरजेच्या उपायांचेरूय भासाभास करून उदरगतीच्या कामांचेर भर दिलो। बायलांक स्वताची मजत करपी गट आर्थीक नदरेन घटमूट करपाचे दिकेन सरकारान व्हडलें पावल उबारलां। आतां मेरेन राज्यांतल्या 380 सेल्फ हेल्प ग्रुपांक RDA वरवीं 450 कोटी रुपया मेळयले। सांखळेन आयोजीत केल्ले पुरुमेताचे फेस्त कार्यावळींनी तांणी वांटो घेतलो। बायलांच्या उद्देगांक आनी वेवसायांक चालना दिवप हो सरकाराचो निर्धार आसा अशें मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। पालिकांच्या वॉर्डांची फेररचनेविशींचो आदेश राज्य वेंचणूक आयोगान निमणे रद्द केला। वेंचणूक आयोगाच्या ह्या निर्णयाक दिवचलकारांनी येवकार दिला। दुसरे वटेन फेररचना रद्द केल्ल्यान दिवचलकारां मदीं निर्माण जाल्लो संभ्रम पयस जाला। येवपी पालिका वेंचणुकेचे फाटभुंयेर हेर पालिकांसयत दिवचल पालिकेच्या वॉर्डांची फेररचना केल्ली। पालिकेचे 14 मदले 3 ते 4 सोडले जाल्यार हेर चडशे वॉर्ड फोडिल्ले। देखून आदल्या नगरसेवकांसयत वेंचणूक लडोवपाची तयारी केल्ल्या इत्सुकां मदीं नाराजी पातळिल्ली। फेररचना करतना घुसपागोंदळ केला असो दावो करीत कांय जाणांनी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यांकडेन हरकत घेतिल्ली। फाटल्या म्हयन्यात सुनावणी जावन हरकत घेतिल्ल्याची मतां जाणून घेतिल्ली। वाळपय नगरपालिका क्षेत्रात येवपी मासोड्या वाठारांतल्या न्हंयची सामकीच वायट स्थिती आसा। ह्या न्हंयेत सगळो कोयर, प्लास्टीक पिशवी आनी हेर वस्तू उडयल्ल्यान न्हंयचें उदक पुराय प्रदुशीत जाला। तशेंच न्हंयच्या कांठार व्हड प्रमाणांत झाडां पेडां वाडिल्लीं आसात। मोन्सुना पयलीं उदका स्रोत खात्यान ही न्हंय नितळ करूंक जाय आशिल्ली, मात न्हंय नितळ करूंक नाशिल्ल्यान उटंगराच्या पावसाक लागून हुंवार येवपाची शक्यताय आसा। देखून संबंदितान न्हंयेत सांचून उरिल्लो गाळ आनी कोयर बेगोबेग नितळ करचो अशी मागणी हांवेंनी केल्या।
गोंयांत 2 दीस गडगड्यात सयत वादळी वाऱ्याचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. त्या खातीर हवामान खात्यान 24 आनी 25 मे अशा 2 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याचो वेग वरांत 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो अशें कळटा. पयलीं गोंयांत माडापासून वेगवेगळ्या प्रकारचे पारंपारीक हस्तकला तयार करताले. माडांच्या चुट्ट्यापासून मल्लां, हिरांपासून सारणी, कट्ट्यापासून दवले तशेंच हेर शोभेच्यो वस्तू तयार करताले. ह्यो वस्तू गांवगिऱ्या वाठारांतल्या जिणेचो म्हत्वाचो भाग आशिल्लो. आतां आधुनीक वस्तू आनी प्लास्टिकच्या वापराक लागून ही कला लुप्त जायत चल्ल्या. मात अजूनय कांय गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कलाकारांनी ही कला तिगोवन दवरल्या. पारंपारीक आदिवासी कला, हस्तकला आनी गांवगिऱ्या संस्कृतायेक एक मंच मेळचो हे खातीर आदिवासी हस्तकला एक्सपो जाल्लो. हे प्रदर्शनात थळाव्या कारागिरांनी आपल्या कलेचें प्रदर्शन मांडिल्लें. तांच्यांनी कशा तरेन ही कला तिगोवन दवरल्या, तातूंत नवे नवे प्रयोग तांणी करपाचो यत्न केला अशें आमकां पळोवपाक मेळटा. फाटले सुमार 4 दिसांसावन मासोडेंतल्या सरकारी मुळावे शाळे मुखार उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवत आसा. उल्लेखनीय म्हळ्यार गांवांतल्या जायत्या सुवातींनी नळांतल्या उदक गळत आशिल्ल्यान नागरिकांनी संबंदीत खात्यान बेगोबेग दुरुस्त करची अशी मागणी केल्या. आगारवाड्यात चोपडे पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. ह्या ग्रामसभेत पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न, कोयर सायनबोर्ड, लायटीचो मुद्दो तशेंच हुंवार ह्या सारकेल्या विशयांचेर चर्चा जाली. थळाव्यांक उदकाचो प्रश्न सतायता, जायत्या जाणांक नळाक उदक येना हे विशीं थळाव्या आमदारा कडेन उलयलां अशें सरपंचान सांगलें. लोकांचे चडशे प्रश्न आमी हाताळ्ळ्यात अशें सरपंच शिल्पा नायक सांगता. आयतारा मडगांवच्या पोरण्या मार्केटांतल्या होली स्पिरीट इगर्जेंत होली स्पिरीटाचे फेस्त व्हड भक्तीन आनी उमेदीन मनयले. लोकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लावन देवाचे बेसाव घेतले.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंयांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून जुनासवाडो मांद्रे वाठारांतली गटरां नितळ करून नाशिल्ल्यान रस्त्यार हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाल्ली, जाका लागून येरादारी करप्यांच्यो बरचसर कसी जाले. हे गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान दाखयले. ते उपरांत संबंदीत यंत्रणेन दखल घेत प्रश्न तडीक लायलो. सरकारान आमचे आयकले ना जाल्यार वीक घालून मारात अशें पळस कट्ट्यांतल्या धनगर समाजांतल्या बायलांनी तिडक उक्तायली. फाटले कितलेशेच म्हयने सुरू आशिल्ले प्रकल्पाक आंदोलना आड सरकारान कसलीच दखल घेतिल्ली ना असो आरोप धनगर समाजांतल्या बायलांनी केल्या. दुसरे वटेन पार्सेकाराचे कागाळी उपरांत राना खाते घरां मेजून मोडपाची धमकी दिता असोय आरोप तांणी केला. निशेध करपी बायलांनी न्याय मेळचो आनी प्रकल्प बेगोबेग बंद करचो अशी मागणी केल्या. पेडणे कलाकारांचो म्हाल चिंचोळे धारगळ वाठारांतलो फामाद मिमिक्री कलाकार श्रीकांत साळगांवकार फाटल्या 35 वर्सां सावन आपल्या कलेंतल्यान प्रेक्षकांचें मनोरंजन करता. फिल्म क्षेत्रांतले फामाद नट तशेंच गायकांच्या हुबेहूब आवाजांत सयत वेगवेगळ्या वाद्यांचे आवाज काडपाची अद्भुत कला तांचे कडेन आसा. गोंय तशेंच पुराय देशांत आतां मेरेन तांणी 2000 परस चड यशस्वी प्रयोग केल्यात. केपें मालांतल्या गुडी वाठारांत 2 मोटरसायकल आनी एका कारीमध्ये अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे एक स्प्लेंडर मोटरसायकल पेट्रोल पंपाच्या दिकेन वताली तेन्ना फाटसून येवपी दुसऱ्या मोटरसायकल चालकाक कोफुसांव जावन ताचे गाडये वयलें नियंत्रण सुटलें. हाका लागून तो रस्त्यार पडलो आनी केपेंच्या दिकेन वचपी कारीक ताचो नेटान धपको बसलो. ह्या अपघातांत 2 दुचाकी चालकांक किरकोळ दुखापत जाल्या तशेंच 3 गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां. आयतारा फांतोडेर गडगड मारून गोंयभर आडवेळो पावस पडलो. कांय वाठारांनी अजून मेरेन पावस शिरशिरत आशिल्लो तशेंच ढगाळ हवामानूय पळोवपाक मेळ्ळें.
मोर्ची पंचायत मंडळान मोर्ची गावात सुरक्षा घटमूट करपा खातीर म्हत्वाचे पावल उखल्ले। गावातले मुखेल जंक्शनाचेर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। सरपंच विलास मोर्चे आनी उपक्रमाक लागून गावातल्या घडणुकांचेर नदर दवरप सोपे जातले असो विश्वास उक्तायला। मुंबई पुणे मार्गाचेर सदांच प्रवास करप्यां खातीर आतां एक खोशयेची गजाल। आतां नव्या मार्गाच्या आगमना उपरांत तुमी फक्त 90 मिनटांनी तुमचो प्रवास पुराय करपाक शकतले। सी लिंका उपरांत आतां मुंबई पुणे महामार्गाचेर आनीक एक 130 किलोमीटर लांबीचो नवो रस्तो तयार जातलो। ह्या एक्सप्रेस वे खातीर वट्ट 15 कोटी रुपयांचो खर्च जातलो अशें कळटा। देखून आतां नवो एक्सप्रेस वे 8 पदरी मार्ग आसतलो अशी म्हायती उक्ताडार आयल्या। राजस्थानात सध्या हीट वेवाक लागून लोक सामके त्रस्त आसात। सध्या 46 अंशीतलो तापमान जाल्ल्यान लोकांक सयत जनावरांकूय त्रास जावपाक लागल्यात। मात अशा परिस्थितीत तापमानात लोकांचे त्रास कमी करपाक नगरपालिकेन रस्त्यांचेर उदकाचे फवारे मारपाक सुरवात केल्या। राजस्थानच्या सगळ्या मुखेल शारांत लोक गरमेच्या ल्हाराक लागून सोंसतात। देखून घरातूच रावन ह्या गरमेचेर उपाय येवजण करची। कडक वत आसतना भायर सरूं नाकात असो सल्लो संबंधीत प्रशासनान दिला। कानपूर पोलिसांनी केल्ले म्हत्वाच्या कारवायेत वट्टे 1,27,00,000 रुपयांचो फ्रॉड प्रकरणात आस्पाविल्ल्या दुबाविताक धरपाक यश आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 6 म्हयन्या पयलीं जाल्ले 1,27 कोटींच्या फ्रॉड प्रकरणांतले वट्ट 72 लाख रुपया रिकवर जाले। जाल्यार 54 लाख रुपयांचे भांगर विकत्या घेतिल्ले ते परत मेळोवपाक यश आयले। ह्या दुबाविताक पोलिसांनी मुंबय सावन अटक केली। ते भायर ह्या प्रकरणात 2 नायजेरियन नागरिकांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। देखून ह्या पुराय प्रकरणाचो रितसर तपास करप सुरू आसा। ओडिशांतल्यान एक दुःखदायक आणि धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या। 12वेच्या श्राद्धाक जेविल्ल्या कांय लोकांक विष बाधा जाल्ल्यान वट्ट 4 जाणांक मरण आयलें। जाल्यार 17 जाणांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात। जेविल्ल्या सगळ्यांक पोटात दुखून उलटी तशेंच डायरिया जाल्ल्यान एकूच खवदळ पडलो। देखून नेमके ह्या सगळ्याक कोण जापसालदार आसा हाचो तपास करप सुरू आसा। तशेंच रांदिल्ल्या सगळ्या जेवणाच्या पदार्थांचे सॅम्पल चांचणे खातीर धाडिल्ल्याचें कळटा। फुडलो तपास सुरू आसा।
झारखंडच्या रांचीत आता उदका खातीर लेगीत नागरिकांक वळवळे काडचे पडटात. वाडट्या गरमेत हो एक प्रश्न जो संबंदीत प्रशासन सोडोवपा खातीर अपेशी थारला. टँकरांतलें उदक आतां लोकांची तान भागयता, तरी लेगीत तांच्या ह्या उदकाचो प्रश्न केन्ना सुट्टालो हाचीच हे नागरीक वाट पळयतात. कारण दोंगर वाठारांनी हो प्रश्न चड आशिल्ल्याचें दिसून आयिल्ल्यान हाचेर उपाय केन्ना काडटले हाची वाट हे नागरीक पळयतात. ओडिशा आंध्र प्रदेशाच्या बॉर्डरीचेर आशिल्ल्या हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रकल्पाक उजो लागिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो. ह्या उज्यात 4 कामगार अडकल्ल्याचें कळटा, मात तांकां सुरक्षीतरित्या भायर काडपाक यश आयिल्ल्यान कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. तांत्रीक बिगाड जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचें उपरांत स्पश्ट जालें. घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपाचे जवान घडणूक थळार दाखल जाले आनी तांणी उजो हाडपाक हाडलो. देखून उजो लागपा फाटल्यान नेमकें कारण सोदप सध्या सुरू आसा. सरकारान भारतीय नागरिकांक डेमोक्रेटीक रिपब्लीक ऑफ कॉंगो, युगांडा, साऊथ सुदान ह्या देशांनी प्रवास करपाक मनाय केल्ली आसा. सध्या ह्या देशांनी अकस्मात इबोला व्हायरसाची लागण सुरू जाल्ल्यान हो व्हायरस देशात पसरचो न्हय हाची सादूरकाय बाळगुपा खातीर हे पावल उखलिल्लें आसा. सध्या अजून मेरेन भारतात ह्या व्हायरसाची लागण जावंक ना अशें भलायकी खात्यान स्पश्ट केल्लें आसा. देखून फुडाराक हो धोको टाळपा खातीर प्रवास करचो न्हय असोय सल्लो दिल्ल्याचें कळटा. सिक्कीमात सध्या शाळा सुरू जाल्ल्यो आसात तेन्ना सकाळच्या शाळेंतल्या प्रार्थने वेळावेलो एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियाचेर परस व्हायरल जाता. ह्या व्हिडिओत शाळेच्या विद्यार्थ्यां वांगडाच एक सुनो लेगीत प्रार्थनेत वांटेकार जातना दिसून येता. देखून ह्या सुण्याची बरीच तोखणाय जाता. प्रार्थना सोंपसर तो विद्यार्थ्यां वांगडा प्रार्थनेत वांटेकार जाल्लो आसा. अमेरिकेत एका दुबावितान व्हाईट हाऊसाच्या वाठारात अदमाशीक 30 गुळयो फायर केल्यो. ह्या घडणुके वेळार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व्हाईट हाऊसातूच आशिल्लो. मात सिक्रेट सर्व्हिसान हल्लेखोराक जिवेशी मारिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. ह्या फायरिंगा वेळार थंय आशिल्ल्या कांय पत्रकारांक सुरक्षीतरित्या ब्रिफींग रूमात रावपाचो सल्लो दिलो. सुदैवान कसलीच जिवीतहानी जावंक ना.
मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज.